तो विषय सोपलो नाही आता तो विषय सोपलो म्हणटकीर आता जर समजा तुम्ही जर डिस्कस केले बाबा आज आनी हेचे पळय कितें पेशंट आसा ऑर्डर तरी प्रॉब्लम येयला तो जर समज ते तुम्ही एक्सेप्ट पेशंट कवर करून आनी जर कितेंच पॉयंटाचे उरलेले पॉयंटाचे समज जर सेटलमेंटा लागून मागीर जर उलयताय भाऊ हय भाऊ तुमी आयज विरेशाक मेळ्ळे सो कितें डिस्कशन जालें कितें उलयलें तुमी आतां इतलो डिस्कशन म्हणजे कशें आसा की हांव एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचेर आसा आनी कॉन्स्टिट्युशनाच्या पोस्टाचेर असल्या कारणान कशें जाता की सगळे जे मेंबर ऑफ द हावज आसा पयलीं ऑनरेबल मेंबर्स जे पळय आसा तेंची सगळ्यांची जबाबदारी म्हाजेर आसा त्या खातीर कशें आसा की गिरीश बाबी एक मेंबर असल्या कारणान तेजे कडेन वचून उलोवप आनी म्हाजे कडेन जे बेस्ट कितें पळय आसा तें ताका हांव कन्वे करप तें आतां कन्वे केलां कळ्ळें न्ही तो मेंबर म्हणून कन्वे केला बाकीच्यो गजाली ज्यो पयलीं सरकार म्हणून ज्यो करपा जाय त्यो ताका सांगलां तुका दिसता समज म्हाजें इंटरवेन्शन आनी हांवें सरकारा कडेन उलयलें काही गजाल जाल्यार तेवूय उलोवपाक तयार आसा सांग ताका one more thing is that, sir, because one more thing is that assembly session आपयल्लें आसा जेन्ना विरेश PCP ऑफिसान गेलो he has been manhandled being an MLA when the assembly session has been called. Now it is speaker's decision. So would you interfere in this matter? हो तुम्ही इंटरफियर जातले बाबा हें जालें कशें काय म्हणून ताका दोन गजाली आसा लक्षांत दवरा एसेंब्ली प्रिन्सीप जो पळय आसा पळय न्ही थंय येवन तुजे कडेन कोणी कितें केलें जाल्यार ती म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आवटसायड जे पळय आसा पळय न्ही ती कितें समज जर जालें जायत ताका वेगळे वेगळे जे पळय लॉज आसा त्या लॉसां प्रमाणे ते कायदे जे पळय आसा न्ही ते कायद्या प्रमाणे ते वयता त्या खातीर कशें आसा बाकीच्यो गोश्टीचेर उलोवचे पेक्षा आमी आमच्या पावरां कितें आसा तेजेरूच उलोवप आनी एक ताका म्हाजी जे पळय कितें पावरां आसा तें सोडूंक जाय मित्र म्हणून कलीग म्हणून ताका आनी कितें पळय गजाल कितें उलोवं जाय ह्या विशयाचेर तें आमी उलयलें ब्रिज तुमच्यांनी हेजे रिपोर्ट देखून कॉल करूंक जाता न्हू बिकॉज यू आर द स्पिकर आनी स्पिकराच्या बिलो MLAs आसता सर आनी यू हॅव अ रायट ब्रिज ऑफ प्रिविलेज सुद्दां घालपाक मेळटा ताका न्हू तुमच्यांनी सुद्दां तुमकां सांगलां ब्रिज ऑफ प्रिविलेज घाल म्हणून ताणें म्हाका एक लेटर दिला फाल्यां आमची कशें आसा फाल्यां आमची बिजनस एडवायजरी कमिटीची मिटींग आसा त्या मिटिंगेचो वन ऑफ द मेंबर जो पळय तो विरेश गांव आसा तेवूय सांगलें का तूं फाल्यां ती मिटींग एटेंड कर त्या मिटिंगेक तुजे विशय कितें आसा तें म्हण परत समज तूं तुवें धरण्या बसपाक जाय परत धरण्या बस त्या मिटिंगेकूच समज जर तूं येयलो ना तूं कांयच मांडलें ना न्ही जाल्यार ते कांय रिपोर्ट जाल्लें आसचें ना आनी ताजे नंतर मागीर तेजे जो अधिकार आसा हावजां ते हांव तेच्या सगळ्या मेंबरांक इक्वल दितलो ऑपॉर्च्युनिटी त्या प्रमाणे ताकाय इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली असं काय समज तेणी एक हाफ एन आवर डिस्कशन मागलें हे सब्जेक्टाचेर उलोवपाक आतां अलाव करतलो बाबा ह्या पर्टिक्युलर दिसा तूं हाफ एन आवर डिस्कशन अलाव करता So, but मागीर तुम्ही MLA be manhandled like this? Who is speaker? Like MLA कसो करूंक जाता? Because he's a representative of a constituency. बिजनेस रुल्स जे पळय आसा पळय न्ही त्या बिजनेस रुला प्रमाणे हांव तूं कितें प्रश्न विचारता त्या प्रश्ना भितर हांव एनक्रोच करूंक शकना ते डिफरंट पावर आसा दुसऱ्याच्या पावराक करप ना एनक्रोच करप ना MLA कसो हँडल करप योग्य काय ना ते कित्याक ताका स्टेप्सा वयल्यान सुद्दां तुमी पयला आसतलो व्हिडिओ तो सारको ताका हें करून हाडला व्हिडिओ कित्याक पळोवपाचें हय हांव प्रत्यक्ष उलयलो तुमकां कशें दिसता हें योग्य आसा जें जालां पळय तें हांव पळय एक सांग एज अ स्पिकर दोन गजाली आसा हांव हांगा जो पळय येयलो पळय न्ही गिरीश बाबा कडेन जो पळय येयला
तो एसेंब्लीचो स्पीकर आनी हांव त्या सगळ्या मेंबरांचो कस्टोडियन त्या दृश्टिकोनांतल्यान कस्टोडियनाच्या त्या खातीर जनरल मनशाचे रूल आसा पळय न्हू ते तूं हांगा एप्लीकेबल तुम्ही कंडेम तरी करता तुम्ही कंडेम करता कस्टोडियन ऑफ दिस एमएलए तुम्ही कंडेम करता तो एक्ट जाला पळय तो तेंचे लक्षांत धरा हें तुमकां कोता येता म्हाका कितें उलयता आसतना कशें आसा त्या कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाक जें पळय लागू जाता आनी सोंपता तितल्याच उलोवपाक जाय तुमकां कशें आसा तुमकां ते शब्द हे कॉमन आसा तुमी म्हाका विचारतले तुमी विचारतले तेचे म्हजे कडल्यान तुमकां उत्तर मेळना तुमी आनी कितें विचारतले तशें करूं नाका ओके विरेश simple विचारलें की condemn करता. एक पाय कसो पाय आपल्याच्या भुरग्याक मार पडटा जाल्यार उगी रावता पळय आमी एक कस्टोडियन म्हणटा न्हू सर ताका लिमिट्स प्रत्येक गोष्टी कितें आसा एसेंब्ली भितर जे पळय हें आसा पळय न्ही प्रिस्क्रिप्ट आसा पळय न्ही ते म्हणजे ते स्पिकर म्हणून पावर आसा ते कोणाक हांव एलाव कांय करता तेजे भायर सगळें जें पळय आसा पळय न्ही ते सरकार म्हणून ते डिपार्टमेंट पळय आसा न्ही तें पळयता ते त्या खातीर तुमी कितें करात तुमी म्हाका प्रश्न विचारता तुमी ते एनकरेज करतलो ना ओके विरेश फाल्यां तुका स्पिकरान आपयला BSc मिटिंगेक अटेंड करपाक फाल्यां तूं कशें कितें वयतलो काय हांगाच बसतलो तुमी पळय हांव सद्याक अजून कांय आमचें डिस्कशन जावंक ना आमी तें डिस्कशन करतले कशें कितें आसा तें आनी त्या प्रमाणे तुमकां अपडेट दितले ओके स्पीकर